मोगाच्यानो नियाळाक मुखार या टर्न टू वन सेल्फ ही सांगणी वो वापुरबाय आसा मोगाच्यानो कपड़ा तो साफ और चमक जाता है डालकर तोड़ा उजाला कपड़ा तो चमक जाता है डालकर तोड़ा उजाला खुदा ही जाने वो कपड़े का पीछे का दिल है कितना काला लोक मुजो येता बरो नितळ दिसता बरें उजाला पुरा घालून इस्त्री पुरा घालून बारी चकाचक जाला पूण कोणा गोत्तू ह्या लोबाच्या फाटलें हें काळीज कितलें मेळ्ळें आसा म्हणून हें काळीज कशें आहा म्हणून म्हजें काळीज तुमकां कळीत ना तुजें काळीज आनी एकल्याक कळीत ना कोणाची 40-50 वर्सां जालीं खाजार जावन तुमकां तुमच्या नवऱ्या विशयान कालें कळिता कांय कळीत ना तुमकां तुमच्या व्हंकले विशयान कालें कळिता कांय कळीत ना कांय 0.001 कोण ना तितलें मात कळीत आसचें बाकीचें कांय कळीत ना थोड्यांनी कांय 5% सांगलां आसतलें देखून मोगाच्यानो हें काळीज कशें आसा देखून आमचे थंय आमी गुवाजय हो पयलो भाग वो आमी हर एकल्यांनी आमचे थंय गुवाजय आनी रेतीर जाताना हे 3 दीस रेतीर पुरवा मागीर विजील जावन फाट येता आसतना ओ बारी बरें जालें ही आनीक 2 दीस आसल्यार बरी आसली म्हाका बारी एक समाधान जालें थंय वचून बसल्या वेळार समाधान जाता देवाचें उतार दिता पूण मोगाच्यानो एक वाक्य मतीन दवरा रेतीर जावन तुमी आज सांजेर घरा वेतना यू शूड बी डिस्टर्ब्ड हर एक फावटी सक्रामेंता मुखार येवन भायर येतना यू शूड बी डिस्टर्ब्ड जर तर कोणी एकले म्हणटा सक्रामेंता मुखार वचून बसली म्हाका बारी एक समाधान जाता सो मी दिता हेरांच्या विशयान चिंतून तुका डिस्टर्ब जायचें सगळो संवसार कश्टाते आसा संवसार रडते आसा संवसार उलपाते आसा म्हाका बारी एक समाधान जालें वयर एक फॅन घालून बसले कडेन ना देर समथींग रॉंग यू मस्ट बी डिस्टर्ब्ड इल्लें डिस्टर्ब जायचें अरे त्या दाळा मात्र हांवें कितें म्हणी करूंक जाता हें वाचप वाचतना तुमकां डिस्टर्ब जायचें आसलें यू शूड बी डिस्टर्ब्ड आत्तां वाचलें वाचप इजाया प्रवादेचो ग्रंथ 1 अध्याय ओळ 1 तावन 18 म्हणसर वाचलें हांवें जर तर तुमी घमंड दिलां जाल्यार खंडीत जावन यू शूड बी डिस्टर्ब्ड तुजी आराधना तुजी भजना म्हाका नाका म्हणटा सर्वेस पोर तर कितें जायचें एक नितळ निर्मळ काळीज एकामेकाच्या गरजांक पावचें काळीज एकामेकाचें दुखां पुसचें काळीज जायचें देखून आतां आमी भितर वेचें कोणयाळ आमी मुंदरसियां देखून रोमागारांक बरोवन 3 अध्याय ओळ 20 आनी 3 कित्याक अशें जालां आज संवसारार कित्याक अशें जालां तो म्हणटा पाताक कर्ण मनशान कुरपा होगडायली पाताक कर्ण मनशान कुरपा होगडायली आनी पाताक म्हळ्यार कितें म्हणलें मोटव्यान इल्लेशें मात समजून घेवया पाताक म्हळ्यार ताका एक डायरेक्ट एक डेफिनेशन दिलां म्हळ्यार मिसींग द मार्क तुमी आतां आज रेतीर जावन कोण तुमी ह्या मलपेच्या कुशीचे आसा तुमी मलपे वचा जाय उडपीच्या कुशीच्यांनी उडपी वचा जाय ते रायट डिरेक्शन हें सोड न्हू रेतीर जाल्ल्या कुडले थंय एक 4 राउंड घुंवोवन तुमी मालपेची जर तर उडपी गेली जाल्यार यू मिस द मार्क दॅट इज वॉट सिन इज मिसींग द मार्क तुवें खंय वचून पावपाचें आसलें थंय वचून पावोनाय आनी हें आमकां समजाचें जाल्यार सड्ड व्हडलो मांडो जायचे म्हणून ना सादो मांडोय पावता कितें जालें भुमी वैकुंठांत देवान सगळें रचलें न्ही कितें उणें आसलें कांय ना आनी आजय संवसारार कांयच उणें ना तेंच भुमी वैकुंठ आजय आमचे मुखार आसा पूण कितें जालें थंयसर देव म्हणालो हे मनशा हें सगळें आसा हें तुजें पूण थंय एक बागा वचनाका दॅट्स ऑल थंय एक बागा वचनाका इन्स्ट्रक्शन देवान दिलें गॉड गेव इन्स्ट्रक्शन्स पूण कितें जालें एडम एंड मॅडम दे वेंट आफ्टर इम्प्रेशन
They forgot the instruction and they went after impression. तांकां तें पळोवंक बरें दिसलें, देखून ताच्या फाटल्यान गेली. Missing the mark is that. ताच्या फाटल्यान तुमी कितें नियाळ करूंक पुरा करा. तांकां देवान कुरपा दिवन थंयसर धाडिल्लें. आदाव आनी एवे, एडम एंड मॅडम, डोंट गो देर. त्या रुखा पोंदा वचनाकात, त्या रुखा पोंदा वचनाकात, एकाडे वचनाकात. बाकी सगळें तुजें इन्स्ट्रक्शन. आजी सर्व समस्यांचें मूळ येसनिंगी. वी फॉरगेट इन्स्ट्रक्शन एंड वी गो आफ्टर इम्प्रेशन. म्हाका बरें दिसता हांव करतां, म्हाका बरें दिसता हांव करतां, म्हाका तें फायद्याचें हांव करतां, म्हाका तातूंत लाभ मेळटा हांव करतां. कित्याक करतां तूं विचारनाका. आर यू गेटिंग द पॉयंट? द प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज दॅट म्हाका बरें जाता, पुता तें खायनाका, त्या टायपाचें खाण खायनाका. थोड्यांक सांगल्यार नांवां काडटना दुखता, नांवां काडूंक जायना. पुता तें खायनाका, हें पियेनाका. ना, म्हाका जाय हांव खातां, म्हाका पळोवंक बरें दिसता. बरें दिसता मागीर तुज्या ताळ्यांत लासता. वी गो आफ्टर इम्प्रेशन. आनी त्या पासून तूं आज आनी एका रुखार तावन तोबो मारता. कम टू मी. पयल्या रुखार तावन देव बोमारलो खंय, हांगा येनाका, त्या रुखा सरशीन वचनाका. आनी रितीर म्हणटा आसतना ह्योच दोन संगती, म्हज्या चिंतपा प्रमाणे ह्योच दोन संगती. पयल्या रुखार देवान म्हळें थंय वचनाका पुता, आनी आज तो परतून म्हणटा मातेवाचो वांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 8, कम टू मी. येया, म्हजे सरशीन येया. हाव नायस इट वूड बी ऑल ऑफ अस. आनी आमचीं भुरगीं ताचे कडच्यान गेलीं जाल्यार हाव नायस इट वूड बी. संवसार कसो जायत मोगाच्यानो. हर एका मनशान जर तर कम टू मी म्हणल्यार त्या उतरांक एक कान दिवन ताचे सरशीन गेले हांव जाल्यार कितें संवसार बदलात. आमचीं भुरगीं, आमचें कुटुंब कितें नंदन जायत. समजता म्हूण चिंता. सादी उतरांय, हाका व्हडली तकली गरज ना. आमचें सादें चिंता पावता, कम टू मी. देखून वचो वो आमी करचो आज नियाळ. आनी जानवायेचें पुस्तक 2रो अध्याय 20 आनी 3. जानवायेचें ग्रंथ बुक ऑफ विजडम chapter 2 verse 23 and 24. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. God created human beings for eternity. अमर जिविता पासत. आनी म्हणटा तें कितें म्हणटा, पूण देंवसाराच्या मोसरान मोरान आयले. देवाची सकती ह्या संवसारांत काम करता, तशीच वायट सकत ती आसा. वायट सकती आसा, ती काम करते आसा. देखून इतलें वायट बोरलां, इतलें वायट बोरलां. देखून वायट आसा म्हूण सांगून समजल्ल्या वेळार मोगाच्यान उडास दवरा. आवय बापायक एक व्हरती जबाबदारी. आवय आनी बापय, जर तर तुमी वांकड्या वाटेन गेल्यात जाल्यार तुजें सगळें कुटुंब वांकड्या वाटेन वेता. तुजें सगळें कुटुंब. आज तूं एकलो या एकली जावंक पुरो. आज तूं एकलो या एकली जावंक पुरो. आनी 100 वर्सां उपरांत तुज्या कुटुंबांत कितलीं भुरगीं, नात्रां, पोंतुरां, शिंतुरां आसतलीं. एक सोडून एक 7-8 तकल्यो जातल्यो 100-150 वर्सां येताना. त्या 8 तकल्यांच्यो तकल्यो सोडून कांय 300 तावन 400 मनशां तुज्या एकल्याच्या फाटल्यान जर तर तुजीं भुरगीं जालीं जाल्यार नाका म्हूण सांगलें जाल्यार मुग्धालें. तूं तुजें जावन थोड्या वर्सांनी तुजें कुटुंब सगळें अल्पाता. कोण निना मागीर.
देखून तूं वांकड्या वाटेन गेल्यार तुज्या भुरग्यांची सगळें तुजें कुटाम नासाच्या वाटेन वेता. तेंसनी जालें थंयसर. आदांव आनी येव सुकोवन पडलीं हळतार. चड हांवें सांगाचें म्हणून ना. तांणी खाली देवाच्या कायद्या विरोध केली, अविधेयपण दाखयलें. पुतान कितें केलें? पुतान जिवे शिंस मारलें. आनी ते उपरांत 5वो 6वो अध्याय वाचा तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत. सगळी समाज कोटेपणांत बुडली आनी सर्वेस्पर देव अक्लासान म्हणटा हांवें कित्याक ह्या मनशांक रचलें. यू सी, खाली फकत 5-6 अध्याय वेतानंत देखून थंय 8-9 येताना थंय पुर्तुगोल आयलो. हे सगळें आमकां बरोवन घाला जाल्यार आमी कम ऑन टर्न टू युअर सेल्फ. हांव आनी तूं आमी खंय चुकल्या? कितें उणेपण आसा आमचें थंय? इट हॅज टू बी. देखून हर एका मनशान खंय मोगाचें न्हू, हर एका दिसा 10 ते 15 मिनटां म्हणी मावन बसा जाय. पूण बिरमतेची गजाल इगर्जेन ती मोबायलां वाचतात. म्हळ्यार तितलेंय काय म्हाका आयिल्लें काय फोन म्हणी चुकता गी. अरे चुकोवन जावचें घाल्या. तूं आज मेल्यार कोण्णा की कांय फरक पडना. त्या म्हळ्यार चिंता. अरे तुमी हांगा आसली सगळ्यां धैर्यान सांगता आज तुमी आज कोण एकली मेली जाल्यार तुज्या घरचीं घालें ब्रेकफास्ट म्हणी सोडटात गे. हांव पातयेना ना. ती कांय घरा रान्नी उजो करना जावंक पुरो. शेजारचीं आण दिता ती घट्ट खातात. शेजारचीं पेज करून हाडटात. देखून कोण्णी काय अब्बा म्हजी मम्मी सरली हांवें 3 दीस जेविना म्हूण कोण्णी बसना. देखून सड्ड व्हडलें पुराय कुवाळो करून चिंचे नाका. हांवें म्हजे मोबायल ऑफ केलो जाल्यार काय कोणाचें फोन नंबर चुकता गे. तुजें चुकलें आनी एकल्या करतात ती फोन. आज म्हणसर कोण्णी मार्गार पडून कुसोना. सगळ्यांक मिस्त्री गेला न्ही. हे थोडी गरजेच्यो संगती. गरजेच्यो संगती. देवान आमर जिविता खातीर विंचलें पूण देवसराच्या मोसरा वरवीं थंयसर मोरण आयलें म्हणटा. आनी आमी देखून चिंती जाय हर एका मनशान हर एका दिसा 10 ते 15 मिनटां मावून बसा जाय. देखून पोरशें उलयता आसतना एक पाद्र्याप उडली प्रायन म्हज्या प्रस गेला आनी तो म्हणालो, फादर सांजेर कुटुंबाचें मागणें खाली मागणें न्ही. तो एक अर्दो घंटो 40 मिनटां सगळो वयवाट देगेक दवरून सांगाता एक सायलेन्स जावंक एक अवकाश म्हणालो. इट इज ट्रूथ. देखून कुटुंबाचें मागणें ना सांजे तेर्स करूंक एपणी कर्ण मुख दिया न्हू. तेर्स करी जे कित्याक म्हळ्यार सगळी वयवाट टीव्ही बंद जाली, मोबायलां बंद जालीं, थंय स्टव बंद जालो, फॅनां बंद जालीं भितरलीं. रांदच्या कोणालें काम सगळें जालें. सकाळीं आयलीं देवा मुखार हॉलांत बसलीं. माऊनपणी सक्कड कामाक विराम. सक्कड कामाक विराम. देखून व्हडलें काम आसा म्हणून व्हडलो कुवाळो करचो नाका कोण्णेय. कांय करचें नाका. गरजेचें केल्यार पुरो. बाकीचें भुरगीं करूं दीत मागीर.